10 मंगळार नोव्हेंबराची 19 तारीख 2024. पयलें वाचप उगडापण पुस्तकांतलें वाचप अध्याय 3 वळ 1 तावन 6 पर्यंत आनी 14 तावन 22 पर्यंत. 7 दिसांतले पवित्र सभेच्या पालक दुताक अशें बरय. देवाचे 7 आत्मे आनी 7 नखेत्र नेसलो अशें म्हणटा. तुजी साल हांव जाणा. तूं नांवा पुरतो जिवो आसाय, पूण निजायकी तूं मेलाय. उर तर आनी कितें तुजें तें मरोंक तेंकलां तें पुरतें मरचे आदीं जीव कर. कित्याक म्हज्या देवा हुजीर तुजें खंयचेंय काम संपूर्ण जाल्लें हांव पळोवंक ना. देखून आयकल्ली शिकोवण तुवें जशी मानून घेतिल्ली तशी ती सांबाळून धर. पाताक रडोवन तुजें मन बदली. तूं जागृत रावना जाशी जाल्यार हांव एक सोरा बरी येतलो आनी हांवें येवची वेळ घडी लेगून तुका कळीत आसची ना. तरी पूण 7 दिसांत तुमचे मदें आपली आंग वस्तुरां मेळेन नातल्या थोडे आसात. हे म्हज्या बराबर धवे न्हेसून भोंवतले, कित्याक तशें करूंक ते योग्य. जैते वोन जाल्ल्यांक हे परी धवी वस्तुरां न्हेसयतले आनी तांचें नांव जियेतल्यांचे पट्टेर थावन हांव केदींच पुसून काडचो ना. म्हज्या बापा आनी ताच्या दुतां समोर तो म्हजो म्हणून हांव परगडतलों. पवित्र आत्मो पवित्र सभांक सांगता तें आयकूंक मौन आसा तो आयकूं. देवाचें उतर हें देवाचें वडोपकार. कीर्तन 15 2 तावन 3 ए 3 BC तावन 4 AB आनी 5. श्लोक. जैते वोन जातल्यांक म्हज्या सिंहासनार बसूंक दितलो. जो कोण नितळ जिणी जियेता, न्यायनितीन चलता, काळजांत थावन सत उलयता, आपले जिबेन पेल्याक निस्कुचार उलयना, असल्यांक फावो जाता. श्लोक. जैते वोन जातल्यांक म्हज्या सिंहासनार बसूंक दितलो. जो कोण पेल्याक कसलोच अन्याय करिना, शेजाऱ्याचें नांव पाड करिना, जो कोण आडव्या मनशाक कांटाळटा, देव बिरांतीच्यांक मनान लेखता, असल्यांक फावो जाता. श्लोक. जैते वोन जातल्यांक म्हज्या सिंहासनार बसूंक दितलो. जाका कश्ट नश्ट कितेंय येवं तो उतराक सुकाना, रीण दिता पूण वाड घेना आनी निरापराध्यां वयर लोन्स खायना, असल्यांक फावो जाता. श्लोक. जैते वोन जातल्यांक म्हज्या सिंहासनार बसूंक दितलो. शुभ वार्ता. सान लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 19 वळ 1 तावन 10 पर्यंत. तो येरिकोन भितरसन शारांतल्यान चलोन वतालो. थंय जाक्केव नांवाचो एक सुंकागारांचो मुखेली आनी दुडवादीक मनीस आसलो. जेजू कोण म्हणून पळोवंक तो बारीस आशेतालो, पूण तो मोटवो जाल्ल्यान लोकांचे खेटींत ताचे वरवीं तें जालें ना. देखून ताका पळोवचे खातीर तो जम्या मुखार धांवून वचून एक रुमडीच्या रुखार चडलो, कित्याक जेजू तेण्यांच्यान वेसो आसलो. त्या जाग्यार येवन पावतच जेजून आपली दिश्ट वयर लायली आनी ताका पळोवन म्हळें, जाकेवा, बेगीन सकला देव. आज म्हाका तुमगेर येवन रावा जाय. जाकेव सरारां देंवोन आयलो आनी व्हड संतोशान ताणें जेजूक स्वागत केलो. हें पळोवन तो पातकी मनशाचो सैरो जावंक गेला म्हणून लोक गुणगुणूंक लागलो. पूण जाकेव सक्ता हुजीर उबो रावून म्हणालो, पळय सोम्या, म्हजे आस्तींतलो अर्दो वांटो हांव दुर्बळ्यांक वांटतां, आनी कोणाक कांय हांवें लुकसाण केलां जाल्यार 4 वांट्यांनी तांकां हांव पाटी दितां. जेजून ताका म्हळें, आयच्या दिसा ह्या घराक बचाबी आयल्या, कित्याक होय अब्रामाचो पूत. निजाकी मनशा पूत सांडून गेल्ले सोदूंक
आनी बचाव करूंक म्हणून आयला. देवाचें उतर हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. मियाळ. आम हर एकल्या थंय उणेपण आसा, पूण आमचें उणेपण देवाक भेटच्याक सडवण जोडच्याक आडखळ जायना जावं. आमचें उणेपण आमी लेखीन आसता उर्बेन आमचें प्रयत्न आमी केलें तर देवच आमचे सरशी येतलो, कित्याक देव हर एकल्याची सडवण आशेता. आमी कोणेय नास जावंक देव आशेना, बगार तो आमची बचावी आशेता. जाकेव एक सुंकागार. जुदेवाचे दिश्टेन सुंकागार पातकी जावन आसले. पातकी तरी ताच्या काळजांत आत्मीक आशा वा वडणी आसली. वडणी ती जेजूक पळोवची. ह्या मरिफात आमी जाणा जायजे की पातक्यांचोय आत्मो देवाक आशेता आनी तानेता म्हूण. आमी पातकी तरी आम्हा हर एकल्या थंय आत्मो आसा आनी तो आत्मो देवाक तानेता आनी लालेता. देखून त्या आत्मीक वडण्याची आमी निर्लक्षा करची न्ही. जशें जाकेव आपूण पातकी कुडीन मोटवो वा अस्कत म्हूण चिंतून हो गस्सो बसूंक ना, बगार ताणें व्हड उर्बेन आपलें प्रयत्न केलें. ताचे प्रयत्नाक ताका मेळिल्लो प्रतिफळ सडवणेचें इनाम. जेजू ताका आयच्या दिसा ह्या घराक बचावी आयल्या म्हूण बसयता. तर तीस बसावणी आमी आमची करया. आत्मीक वडण्याची निर्लक्षा करिनासता आमी उर्बेन भरून हर प्रयत्न करया.